प्रितीच्या बाबून तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 12वी चीट 54 to 59 पर्यंत. आनी बाबूणीनो आयज आमी हे 57 ते 59 वडीर आमी आमचो नियाल करुया. जेजू कितें म्हणटा, नीत सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायतात. तुज्या वाड्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेतासतना तुमचो टोणटो संपूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तीं तुका नितीदाराशी ओडून व्हरतीत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातान दीत आनी कोसाब तुका भोणकोणीत घालीत. हांव तुका सांगता, तुजो निमाणो लेपटोन तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळची ना. आनी भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत कितले फाटी आमकां कोण आमचें भाट वता, केन्ना आमचें कितें आमची वस्तू वता आनी आमी तांकां कोर्टान वता. आनी केन्नाय कोर्टान तुका 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां केन्नाय आमचें जिवीतूच कोर्टानूच जाता. आनी भाव भयणीनो, हें कोर्टांतलें काम खरेंच म्हणल्यार हें बरें सोंपें काम न्ही. कित्याक कितले कायदे आसतात आनी वेळ चेंज जाता आनी कितल्यो केशी येतात आनी कितें जाता. आमची शांती पिड्यार जाता, आमचे पयशे वगडोन वेतात आनी शेकीमें तें जें कोर्टान आसता तें केन्नाच आमकां फायद्याचें जायना. देखून आयज जेजू कितें म्हणटा, केन्ना तुमचे बरोबर कोणीय तुमचें बाट व्हरत कितें तुमी जें तें मेटोवपाक वचोंक जाय तें तुमी भासाभास करून तें मेटोयात. कित्याक एक फाटी कोर्टान गेलें, तें कोर्टान कोण पळयता? क्रिस्तांव पळयतात, जो लोक भावार्थी आसा तो पळयता, जो तिचो जूज आसता तो अनभावार्थी. आनी सान पावलो बरयता की भावार्थींक भावार्थ्याचें काम कित्याक जाय. आमकां जेजू आहा, ताचें उतर आहा, आमी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार आमकां कितलें बरें जाता देवाचें. जेजून आमकां म्हणलां आपल्या उतरां, तुमकां केन्नाच सोडचो ना, हांव केन्नाच तुमचे कडसून पयस वेचो ना. आनी भाव भयणो, जेन्ना आमकां हें देवाचें उतर आसा की ह्या संवसारांत तो आमकां केन्नाच सोडचो ना, आमकां सगळें बरें मेळटलें. जेन्ना लोक आमचेर आड येता, आमचें चोरून वता, आमी झगडीं करच्या पयलीं आमी चिंतोंक जाय देवान कितें सांगलां तें, तांकां बोगसून आमी तांकां सुटका दिवंक जाय. आनी देव म्हणल्यार आमकां केन्नाच सोडचो ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोर्टान वचना, आमी हें झूज करिना, आमी तांकां ज्या लोक आमचे आड येता तांकां आमी बक्षिता, तेन्ना देव आमच्या झुजान हाजीर जाता आनी आमकां तो लोक जो आमचे आड येता तांकांय ताच्या संबंदान हाडटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की कसलो त्रास जावं, कसलें कोण आमचे आड येवं, कोण आमकां कोर्टान व्हरों, कोण आमकां झुजा कडेन व्हरों, तेन्ना आमी सदांच भासाभास करून ते सुद्दां दुसरो लोक भासाभास करपाक तयार आसूंक जाय म्हणटाल्यात तुमी. तो ना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी जें देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर सांगता तें आमी करूंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां, जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटले खरेंच आमकां दूख दिसतली, खंय आमी आमचें भाट सोडटले, खंय आमी जो आमचे आड येतात आमी तांकां कशें सोडटले. पूण खरेंच म्हणल्यार जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता, ताजे उतरा प्रमाणे आमी चलता, देव आमकां जें आमी सोडून दिता ताचे म्हणून आमकां 100 फावटी आमकां जेजू ह्या संवसारान ह्या आमच्या जिवितांत भोगतलो इतल्या बेसांवांनी. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, खरेंच हो देव जो आपल्या उतराक एकदम खरो, जो देव आपल्या उतराक एकदम शुअर म्हणटा ते भाशेन, गॅरंटी आहा म्हणटा ते भाशेन आमी कोत्ता तें उतर, आमकां सगळ्यान देवाचें फावो जाता. आयज
जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता हें आमी उतर पाळपाक आमी सगळीं आमी कोर्टान गेल्या झुजां आमच्या 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 दुस्मनाचेर झुजां घालपाक आनी कोर्टान वचपाक हें जें आमी केलां हें आमी सगळें फाटीं सोडून आनी खरेंच देवाच्या हातान आमची आमची सगळी आमचें जिवीत सगळें आमचें ताज्या हातान घालून आनी ताजें बरें देवाचें बरें आमकां फावो जावपाक आयज आमी हे मागणें आमचें जावनी तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.